पुराय देशातल्या भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि तांचे नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्ट म्हयन्यांत आदेश जारी केल्लो। मात ह्या आदेशाक जाणी पाळो दिवंक ना आणि भटक्या सुण्यां विशीं कितें पावलां उबारली हे विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक नाशिल्ल्यान पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा सोडून गोंया सयत हेर राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडल्यात। देशात सुण्यांनी घास काडपाचे घडणुको सुरूच आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाचें म्हणणें। हे विशींची फुडली सुनावणी फुडल्या सोमारा म्हळ्यार 3 नोव्हेंबराक जातली खंय। सगळ्या मुखेल सचिवांनी ह्या सुनावणेक हजर रावचे अशें खंडपीठान कळीत केला। फकत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिकेन प्रतिज्ञापत्रां दाखल केल्यात अशें न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि NV अंजारिया हांच्या खंडपीठान नमूद केला। देखून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांक फुडल्या सोमारा जावपी सुनावणेक हजर रावून प्रतिज्ञापत्रां कित्याक दाखल करूना ते स्पश्ट करचे म्हूण निर्देश दिल्यात। हे विशीं राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांक नोटीसी जारी केल्यात खंय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।